ह्या मिसाचे इरादे अशे आसात. आपल्या 40 आनी 8व्या रोनाल्ड फर्नांडीस हाच्या 40 आनी 8व्या जल्म दिसा मीस दिता विनेट फर्नांडीस. लुड्स रॉड्रिगस हाच्या जल्म दिसा मीस दिता रोडॉल्फ नावीन. आनी आस्ट्रीन प्रिविशा पिन्यो ह्या बाळाच्या पयल्या जल्म दिसा अर्ग जावन मीस दितात सुजाता आनी ऑल्विन पिंटो. अर्ग जावन मीस दितात ग्लोरिया टायटस, वालेरियन मस्करेनस, सेविन लिओन मेनेजस, राजेश डिसोजा, जीविता रॉड्रिगस, विन्सेंट रॉड्रिगस, अरुण वीणा चिन्मया, डिसोजा आनी कुटाम, बोनावेंचर आनी फिलोमेना डिसोजा, सुनील सैंड्रा लोबो, चीतन रेगो, ग्रेस जोकिम गोन्साल्विस, पाउलिन क्रास्ता, अनिल फर्नांडिस आनी पवित्र आत्म्यागर जावन मीस दितात मिल्ली आनी बिशन आनी कुटम. प्रत्येक एपिसोड मीस दिता एनविन एल्सन डी अल्मेडा. बऱ्या भलायकी एपिसोड मीस दितात हिमा, प्रथमा प्रभू, विवेक प्रभू, शुभा प्रभू. प्रत्येक एपिसोड मीस दितात आंतोनियो आनी रोविना, जोसेफ रॉड्रिगस आनी कुटम, नोवा आनी जिन्सी आनी कुटम, वीणा पायस, लॉयड आनी रीमा. गरजे वंदत्म्या बसोत मीस दितात योवान्ने फ्रँक, जेत्रुस गोन्साल्विस. लिगरी मेनेजस हाच्या आत्म्या बसोत मीस दिता विन्सेंट मेनेजस, पॉल फिलोमेना हांच्या आत्म्या बसोत मीस दिता विन्सेंट मेनेजस, जॉन लेविस हाच्या आत्म्या बसोत ज्योती लेविस, इप्पा आनी जेस्सी क्रास्ता हांच्या ऑगस्टिन डिकॉस्टाच्या आत्म्या बसोत मेरी किरण आनी सुमन कॉस्ता, रेमो डिकॉस्टाच्या आत्म्या बसोत किरण आनी सुमन कॉस्ता. घरच्या आल्मा बसोत मीस दितात सुजाता आनी ऑल्विन पिंटो. मोगचनो आज इगर्ज माता जेजूक टेंपलान भेटयल्लें फेस्त संभ्रमता. त्या देखून आज आमी मीस भायर पोटेकोंत आराम करता. थंयसर ह्या दिसाचो म्हत्व समजून वाती बेंचार करन ताच्या उपरांत पुरुशांवार आमी इगर्जेच्या भितर सरतले. तुमी कोणेय वाती हाडल्या जाल्यार दया करून थंय मेजार दवरा. थंयसर त्यो वाती पाद्र्याप बेंचार करतलो आनी आमी मागीर पुरुशांवार भितर येवचे. देखून दया करन आमी सकड आतां पोटेकोंत जमो जावया. बाळोक जेजू नमान तुका, रावतो आमचे संगी सदा.
बाळोक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा मोरये कुशी तू जल्मालोय जुजे बापाक तू काल जालोय सादो बोळो सावून वाडलोय आमकां दैवीक सांगात दिलोय बाळोक जेजू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी भोव मोगाळ भाव भयणीनो 40 दिसां आदीं व्हडा संतोशान सोम्या जेजूच्या जल्माची परब आमी समरवली. ताका देव मंदिरांत भेटयलो त्या दिसाचो उडास आज आमी करता. अशें करून समर्पणेचो कायदो पाळटा म्हणून बायल्यान दिसले जाल्यार खरेपणी आपले परजेक भेट दिवंक तो आयलो. पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीन उतर प्रायाची सिमियोन आनीक अन्ना देव मंदिरांत आयलीं आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोम्याक वळखूंक आनी संतोशान ताका परगट करूंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. आमी त्याच परी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जालेलीं देवाच्या घरांत जेजूक मेळोवंक मुखार सरुया. थंय उंडो मोडटना तो आपल्या वैभवान परगटपणी येसर आमी ताका वळखतले. प्रार्थुया. देवा तुंच सर उजवाडाचें मूळ आनी आराम आयच्या दिसा धर्मवंत सिमेवनाक परजाक उजवाडयता तो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय. ह्यो वाती तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतेपणी मागता. ह्यो जळते वाती हातान घेवन तुवें तुजें नांव वाखाणूंक आमी हांगासर जमल्या. ह्या तुज्या परजेची मागणी आयक आनी आमकां सुगनाच्या रस्त्यार चलोवन अविनाशी उजवाडाक पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आता आमी तिगाचे भितर संतोषाची मेटा काढून खालते कोणी कृपा जोड सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोठी दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां घेता. ताची कृत्या मोठी
तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस पोतो देवांचो रचना सर्गा सोंसासो एका उतरान ताच्या संसाराची जाल आपल्या सारक्या ताणे मनशा रुपीत केलो देखून निजाई बापूय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा काढून काढते कोणी कृपा जोडून सोम्या समोर येता ताची कृत्या मती तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगातली देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुज्या एकल्याच पुतान आमच्या मनशा सैम घेतलें आनी ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आमी संभ्रामता आमची काळजां आनी मरणां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलों आनी तुमी स्वतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अत्रेकतात तो खराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पोर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको
दोबयाच्या खारासारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेदना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पोर सोमितो. उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट्यानो. मिटवून दरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत आसा तांतल्यान भितर सरू. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत आसा तोच सर्वेस्पोर बळिश्ट आनी धैर्यादीक झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पोर तो. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पोर सोमितो. उबारा तुमचे दारवंत तुमी दारवट्यानो. मिटवून दरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत आसा तांतल्यान भितर सरू. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पोर सोमितो. कोण तो महिमेवंत आसा तोच तो दळबारांचो सर्वेस्पोर. तोच तो महिमेवंत आसा. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पोर सोमितो. सर्वेस्पोराचे जय. हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय. हालेलुया. 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 सर्वेस्पोराचे जय. हालेलुया. दिवो अणभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परचे इस्रायलाची. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पोराचे जय. Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मलो हर एक चिरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय. अशें समर्पणाच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार ह्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतालो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची आवय बापाय भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमावन ह्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान बसोवंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडून हांवें देखली. 6 पोरसां मुखार तुवें तयार केल्ली
दिवो अनुभवर्त्यांक उजवाड दिवची आनीक महिमा तुजे परजे इस्रायलीची. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी 5 संगती उडास हाडटा. पयलें मोरयेचें नितळपण प्युरिफिकेशन सेरेमनी. आजीक जेजू जल्मून 40 दीस संपतात. जुदेवांच्या नियमा प्रमाणे 40 दीस ती नॉट क्लीन, ती नितळ ना. देखून 40 दिसांच्या त्या वैद्यार तिणें जेरुसलेमाक वचूंक आसलें. थंय देवळांत एक बोकरो, जर तर ती दुबळी जाल्यार एक जोडी पारवे या कोवडे अर्पंक त्या देवळाक दिवंक आसलें. ताचे उपरांत याजकान एक प्रत्येक तिचेर मागणें केल्या उपरांत ती नितळ म्हणून समाज मुखार पासारताले. जर तर एकाय देती पाळिना तर खंयच्याय पब्लीक फंक्शनाक तिका वचूंक नातलें. सांजुजे हे नियम पाळता आनी तिका आनी भुरग्याक ह्या देवळाक हाडून येतात. दुसरें, जेजू बाळकाक टेंपलाक भेटोवचें. मोइजेन फराव राय सचीन गेल्ल्या वेळार त्या इस्रायल लोकांक सोडोवच्या खातीर फराव राय आयकूंक ना, तांकां सुटका दिवंक. त्या वेळार तांचेर सबार तरेचीं खरगां आनी कस तांकां आयले. तांचे पैकी एक जावन आसा, इस्रायलांत इजिप्तांत सकट भुरग्यांक नाश केलें देवान, पूण इस्रायल कुटुंबाच्या चरक्या भुरग्यांक ताणें तशेंच उरयलें. देखून हर एक चरको भुरगो जल्मलो जुदेव कुळयेंत तो देवाचो जावन आसलो. देखून ताकाय ताणें सोडून देवळाक व्हरी जाय आनी ताची सोडून करी जाय. त्या खातीर ताणें 5 शेकल पयशे दी जाय देवळाक आनी उपरांत एक जोडी पारवे थंयसर भेटयचे आसले. हे मोरी आनी सांजुजे करता. वो उडास आमी आज करता. तिसरें, सिमेओन आनी आन्ना ही उतर प्रायेची देवपिरांतीची. आन्ना एक विधव त्या देवळांत तिचे रात आनी दीस थंयसर सेवा करताली. आनी सिमेओन एक प्रवादी, एक देवपिरांतीचो मनीस. आनी तांकां कळीत केल्लें सोडून दाराक पळयल्या करीत तुमकां मोर्न आसचें ना म्हण. देखून सिमेओन आज देवा मुखार अर्गां दिवन तो सांगता, बापा तुवें सांगल्या प्रमाणे हे म्हज्या जिवितांत घडलें. आतां तुज्या साकराक तूं व्हरून वच, ताका शांतीन तूं ह्या संवसारांत धाड म्हणून. आनी चवथें जावन आसा, आज आमी वाती बेंजार केल्यो. ही वात जावन आसा एक साक्ष आमच्या भावार्थाची आनीक आमच्या मोगाची. ही रिमाज पाप साहेब 7 दिवसान 8व्या शतमानांत इगर्ज सुरू केल्ली. तशें म्हळ्यार आमच्या बौतिस्मांत आमी एक वात पेटयल्ली धरिल्ली. तीच वाट भावार्थाची आमी सदांच ती पेटोवन दवरची. म्हळ्यार आमचो भावार्थ आनी आमचो मोग हेरांतय वांडचो वो आमचो कायदो जावन आसा. आनीक निमाणें 5वें जावन आसा. आज आमी उडास करता. आज सकड रिलिजियसा खातीर मागचो दीस, वो रिलिजियसा खातीर भेटयलो दीस. कित्याक कशें मोरयेन जेजू बाळकाक देवळांत भेटयलो गी, तशेंच हर एक रिलिजियस देवाक भेटयल्ले मनीस जावन आसात. तांचें घर, तांचें सगळें कुटुंब सोडून
विविध गांवांनी विविध मिसावांनी ते मेतात क्रिस्ताची वळख हेरांक दाखोवन दिवंक ताचे मिसांव मंद आसूंक देखून तांचे खातीर प्रत्येक जावन आज आमी मागचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी घरा वयतना 2 संगती वडासाक दवरया. एक पयलें आमची वात बावतिस्मांत पेटयल्ली ती सदांच पेटोवन उरशी आमी उरोवंक प्रयत्न करचें. आमचो बावट एका निजा देवाते चड आनी चड घट करचो आनी तशेंच मोगाचे मनीस आमी जावचें. दुसरें, आमी सदांच देव आपल्या खातीर मागचें आनीक रिलिजन्सां खातीर आमी मागचें. आमेन. Que Baba undo go aso Dakarus kalsitlo fulam shabavraso Sarva samchayas betaita undya vaina save स्वीकार करून मागता बापा तुझी भुलगी ओपून तुगे बापा उंडो गोवाचो दाकारुस कालसितलो फळांच्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांनी बरी मोहिमे आमच्या नक्या पयसुच्या देवाक सर्वेस्व देव मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या सगळ्यांच्या बापा, कथावीन शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराच्या सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बालीच भेटोवन दिवचें म्हणून तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी ताका वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तसो आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे महिमेक आनी आमच्या आदाबाक उपकार म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सस्ताच्या देवा, स कडी आनी स तुय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सस्नीक बागेली तुज्या महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे अंका मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणाराक संतोशान आमी मेळोवन वेता आनीक दुतां भुक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येताचे उंचरगी तुका जय जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोंसोवपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गण पगटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन होय आम्ही परगटा, तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती भगवंत दौलमत आनी चौकाडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदरचे आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नातेतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक त्या सुखी पृथ्वी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय नजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमच्या मायमागसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी म्हूण लाले मागता. ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येवन पावला. काळजा दारुगड रावला. तुझे घरी येवन पावला. काळजा दारुगड रावला. रास्तो कर्या बिडारा निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लाले मागता. ये तूं सोम्या परता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ आनी विश्वासी बापा, बसयल्ल्या क्रिस्ताक हातांत धरचें भाग मेळा पर्यंत मरण देखचो ना म्हूण सिमावक
तुवें दिल्ली बसोवणी पाळोवन ताचे अत्रेक तुवें बागयली. ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुमयाक घेवंक तुवें फावो केलें, जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला. ताकाच सर्गी सस्नीक मैमेवंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोपदेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Uswaram sofako, dairanami boro, bergatya Krista, shanti pasak paurun, niti pasak zuzun, santos sagyan hadun, samya satsmoga, Jesu tuam so ada, moga tuam kasaba. Mokar putra soe, angwar mereka shirwadi amka. Bagin kusaci krwi, rumkam cidwam cendis mantle, bapace putace puitat vinchinavi. Amen.